रिअल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात ह्या प्रकाराची सखोल चौकशी करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें। रिअल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो, ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा। ह्या खातीर खासा समिती स्थापन केल्या। समितीन दिल्ले अहवाला उपरांत शी मागतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो, उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो। गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले। हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेन हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली। वीज कलमी वसाहती अंतर्गत गरजूंक जागो मेळिल्ल्या लोकांच्या घरांचे नियमितीकरण करपाक कायद्यांत सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। मात विरोधी पक्षांतल्या आमदारांच्या मतदारसंघात वीज कलमी वसाहती अंतर्गत जाल्ल्या कांय फुफुसावां आनी मागण्यांक लागून वीज कलमी वसाहतीचेर कायदेशीर सल्लो घेवन अनियमीत बांदकामाचें नियमितीकरण करपाक कायद्यांत सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याचे कंत्राटी कामगार सध्या कंत्राट वाडपाची वाट पळयतात। 31 जुलयाक कंत्राट सोंपिल्ल्यान थळावे आमदार आनी सरपंचा सयत कामगारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। ते प्रमाण आनीक एका वर्सा खातीर कामगारांक कंत्राट वाडोवन दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें। मात अजून मेरेन कांय सुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान कामगारांक कारखान्याच्या भायर दवरल्यात। ताका लागून जाता तितले बेगीन आमकां कंत्राट वाडोवन दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या।
तारांकित उपप्रश्न खोडला म्हणीत सभागृहात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा आक्रमक जालो. प्रश्न मांडपाचे आमकां अधिकार दिल्ले आसतना विचारिल्ले प्रश्न पुसून उडयला म्हणीत युरीन विधानसभेत तिडक काडली. उपरांत सभापतीन मध्यस्थी करून तोडगो काडपाचे उतर दिले. कोयर व्हरपा खातीर हॉटेल आनी उद्देगांत नोंदणी केल्ल्या खाजगी कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. ह्यान फुडें सगळ्या खाजगी कंत्राटदारांक घनकोयर वेवस्थापनांत नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आमदार आतोनवासाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री उलयताले. सरवण्या धरणासंदर्भात आमदार देवियार हांणी सतत फाटपुरवण करतात. देखून ह्या संबंधित मुख्यमंत्री, रानमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशें आश्वासन उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलें. सरवण्या धरणासंदर्भात खासगी थाराव आमदार देवियार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. जुलै महिन्यात यूपीआय पेमेंट्साचो व्यवहार वाढून 20.64 लाख कोटी रुपया मेरेन पावला. ह्या संबंधीत डेटा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान जाहीर केल्लो. वर्सुकी ट्रान्झॅक्शना पयलीं तर यूपीआय व्यवहारात 35% वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां. गोवा कोंकणी अकादमीन 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्यात आनी इत्सूक लेखक आनी प्रकाशकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अकादमीन येवजण्यां खातीर अर्ज करपाची मुजत 20 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या.
फाटल्या कांय दिसांसावन देशभरा व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो 308चेर पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नूरपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर, नौदळ, एनडीआरएफ आनी राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 308 जाणांक मरण आयलां. 200 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजूनय पावसाचो नेट कायम आसा. ताका लागून केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद केल्यात. उत्तराखंडातूय पावसाचेर सांवार आयला. केदारनाथाचे परत एक फावट संकश्ट कोसळ्ळां. केदारनाथाक वचपी मार्गार लिंचोले लागसार ढगफुटीची घडणूक घडल्या. ढगफुटीक लागून कांय खिणांतूच मंदाकिनी न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडल्या. व्हाळ भरून व्हांवपाक लागल्या. जायते कडेन उदक सांठून उरलां. केदारनाथाक वचपी पदयात्रा विस्कळीत जाल्या. पदयात्रेच्या मार्गारूच ढगफुटी जाल्ल्यान साबार यात्रेकरू अडकून पडले. हे पदयात्रेचो मार्ग आशिल्ल्या वाठारांत पालसणां कोसळिल्ल्यान रस्त्याचो सुमार 30 मिटराचो भाग कोसळ्ळा. केदारनाथाक वचपी पांय वाटेरूच पालसणां कोसळिल्ल्यान हांगा यो वच करप पुरायन बंद जालां. थळाव्या प्रशासनान बचाव कार्याक सुरवात केल्या. तशेंच हिमाचल प्रदेशांतल्या हेर साबार वाठारांनी ढगफुटीच्यो घडणुको घडल्यात तेन्ना ह्याच फाटभुंयेर बचाव कार्य व्हडा प्रमाणात सुरू आसा. टंगराच्या पावसाक लागून सांखळे, दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसलो. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो भरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलां. उसगांव कुस्मे नाणूस वाठारांत घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 2 वर्सां पिरायेच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मरण पाविल्ल्या चल्याचें कुटुंब मूळ झारखंडचें आसून सध्या ती कुस्मे नाणूस वाठारांत भाड्याच्या कुडीन रावताली. फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला. दोन 2019 वर्सा सावन माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान वट्ट 9,922 संदेश फेक न्यूज म्हणून उक्ताडार हाडल्या अशी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी दिली. तथ्यां तपासपी युनिट 2019 वर्सा स्थापन केल्ले, मात प्रादेशीक पावंड्यार ते स्थापन करपाची कसलीच येवजण ना. सध्या तथ्य तपासपी युनिट दिल्लीत आसा. चुकीची बातमी पसरावप हे बरोबर न्हय हाचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशेंय ह्या वेळार राज्यमंत्री मुरुगन उलयले.
उद्योग मंत्री मॉविन गुदिनो आणि गोय उद्योगिक उदरगत दुरुस्ती विधेयक सभागृहात विचारात घेतले. मात विरोधकांच्या हरकती उपरांत गोय उद्योगिक दुरुस्ती विधेयक उद्योग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी फाटी घेतले. SC/ST वर्गातल्या उपवर्गीकरणाचे वैधतायेचेर सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तार आपलो निकाल दिलो. न्यायालयान राज्यांक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीन उपवर्गीकरण करपाची परवानगी दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठान हो निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींनी 6-8-1 अशा बहुमतान हो निकाल दिला. म्हापशेच्या काणका वाठारात एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्यामदीं कोफूसांव निर्माण जाला. GA11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारात वापरात आसात. थळाव्यांनी ह्या संबंधी म्हापशा पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी RTOन ह्यो दोनूय स्कूटरी जप्त करच्यो आनी प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भारतातल्या 95% परस चड गांवांनी आयज 3G आणि 4G मोबायल कनेक्टिव्हिटीची जोडणी आशिल्ली इंटरनेटाची वेवस्था आसा. संचारण मंत्रालयान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदू एप्रिल मेरेन वट्ट सुमार 6,44,000 गांवांमदल्या सुमार 6,13,000 गांवांनी इंटरनेट सेवा पावल्या. तशेंच भारतातल्या वट्ट 95,44,00,000 इंटरनेट ग्राहकांतले 39,83,00,000 परस चड लोक गांवगिऱ्या वाठारांतले आसात. तेच प्रमाण वट्ट इंटरनेट सेवा उपलब्ध केल्ल्या ग्राहकांची वाड 14.26% जाल्या. पावसाच्या नेटावेळार लांबगावच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडिल्ल्यान उदक वाडलें आनी शारांत घुसलें अशी धक्कादायक म्हायती फुडें आयल्या. तसो आरोपूय लोकांनी केला.
आता मेरेन सरकारान 18 OTT प्लॅटफॉर्मांचेर कारवाय केल्या. OTTचेर कसले कंटेंट दाखोवचे हे खातीर आदींच मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ली आसात. मात अशा प्लॅटफॉर्मांचेर दाखोवपी कंटेंट खंयच्या पिरायेच्या गटा मेरेन पळोवपाक मेळटा हाचेर सरकाराचें नियंत्रण ना, अशी माहिती आनी प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी दिली. नोकरेचे आयज ताकोवन VP महाले ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्याक 2.5 लाख रुपयांची तोपी घाल्ल्याचो आरोप कुंदेश रेकामान केलो. 2020 वर्सा ताणें आपल्या चल्याक नोकरेक लायता म्हणून आपल्या कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचे कुंदेश सांगता. आता पयशेय ना आनी नोकरीय ना, पयशे मागल्यार मारपाची धमकी दिता अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी कुंदेश रकमानी केल्या. म्हापशा कुचेली ते करसवाडा वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार खड्डे पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. इतलेंच न्हय जाल्यार पावसांत ह्या रस्त्यार उदक भरता आनी खड्डे आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास जातात. ह्या रस्त्यार जायते अपघात जाल्यात. तशेंच ह्या रस्त्यान बशी आनी म्हालाच्या ट्रकांची येरादारी चालू आशिल्ल्यान अपघातांचो धोकोय वाडला. थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पंचायत सचिव कर्मचाऱ्यांचेर नदर दवरपा खातीर आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यंत्रणेचो वापर करतले. 6 म्हयन्यांत सगळ्या पंचायतींनी ही पद्दत चालीक लागतली. बायोमेट्रीक यंत्रणा जायत्या पंचायतींतल्या सचिव आनी कर्मचाऱ्यांक लागून अपेशी थारल्या अशी जाप लक्षवेधी सुचोवणे वेळार पंचायत मंत्री माविन कुदिनो हांणी दिली. पंचायतीन पंचायत सचिव आनी कर्मचारी गैरहजर आशिल्ल्यान खर कारवाय करपाची मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्ली. आर्थिक उदरगत महामंडळान आता मेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काढल्यात. तशेंच आता मेरेन वाटतं 42 जाणांनी EDCची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात. हातूंत 1987 पासून घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.